नमस्कार आणि येवकार तुमकां सगळ्यांक जायना अशें कांय ना हे आमचे कार्यावळीन इश्टानो. आपल्या आंगा भितर जर गूण आसत जाल्यार मनीस खंयच्यानूय खंय पावूं येता. आमचे कडेन खुबश्यो देखी आसा आमच्या गोंयांत, ज्या जाग्यार गांवगिऱ्या वाठारांतले भुरगे आपलो टॅलंट, आपले गूण हे संवसारभर परजळीत करीत आसात. आयज आमचे मदीं अशे 2 तरणाटे आसात जांकां संवसारभर नामना मेळ्ळ्या. संवसारभर नामना मेळ्ळ्या तांचे भितर आशिल्ल्या कांय तरी कलागुणांक लागून. हे 2 भुरगे आसात, बाब संदेश नायक आनी बाब लक्ष्मण नायक, जांकां नायक ब्रदर्स म्हणटात. KGF 2 ह्या फिल्मा भितर म्हळ्यार KGF चॅप्टर 2 ह्या गाजिल्ल्या फिल्मा भितर तांच्या 2 पदांचो, तांच्या 2 गितांचो आस्पाव केला. संदेश बाब आनी लक्ष्मण बाब, तुमकां दोगांकूय येवकार गोमंतक टीव्हीचे. आनी तुमकां दोगांकूय पयलीं म्हणल्यार परबी, कारण गोंयकारां खातीर ही एक अभिमानाची गजाल. तुमची गितां त्या चित्रपटा भितर पावप आनी गोंयचो टॅलंट हो सगळ्या संवसारा भितर पावप ही सगळ्या गोंयकारांक अभिमानाची गजाल. जी तुमची सॉंग्स जी आस्पावीत केल्लीं आसात, हें घडलें कशें नेमकें? पयली फावट जो एक गोंयान एक आरबी प्रोडक्शन हांचो एक आल्बम आयिल्लो मोगा म्हज्या, तातूंत सावथ इंडियनाचे एकटे ER विनय म्हणून ताणें म्युजीक केला, सुंदर म्युजीक केला आनी तो आल्बम खूब गोंयान गाजलो मोगा म्हज्या म्हणून. सो विनय ER विनय ताचे फुडें हांव मेळ्ळो फर्स्ट टायम. ताणें म्हाका आयकलो आनी त्या आल्बमान भितर म्हाजी 2 सॉंग आसात, एक सपनाची फुलां आनी एक सोफिया म्हणून. सो ताका म्हजो आवाज आवडलो आनी ताणें म्हाका KGF फिल्माचे जे म्युजीक डायरेक्टर आसात आमचे रवी बासुरी सर, हाजे कडेन म्हाजी वळख करून दिली. आनी अकस्मात म्हाका कॉल आयलो रवी सराचो आनी म्हाका म्हणपाक लागलो तुमचो वॉयस आयकुपा जाय म्हाका, तुमी गावपाक शकता खंयचेंय एक गीत. आनी हांव तेन्ना काणकोण बाजरान आसलो, सो हांव असो फाटल्यान गेलो आनी हांवें म्हजो एक सुफी एक सॉंग ताका आयकुपाक दिलें तेन्ना लायव्ह. सो ताका तें आवडलें आनी ताणें म्हाका बरें एक 15 वर्सां पयलीं एक म्हाका ताणें सिरियला खातीर एक म्हाजो वॉयस घेतिल्लो. तेन्ना हांव बेंगलोर गेलो, तेन्नाच्यान म्हाजी वळख रवी बासुरी सरा फुड्याक. सो ताणें म्हाका KGF खातीर परत कॉल केलो, तूं आनी तुजो भाव बेंगलोर येवपाक शकता काय म्हणून. सो आमी रोखडेच गेले. बरें, तुमी दोगांय भितर तुमी म्हणजे आमचे कशे राजन खान साजन खान, तशे तुमी आमचे दोगूय जाण नायक ब्रदर्स. तुमचो दोगांयचो रोल वेगळो वेगळो काय तुमी दोगूय एकूच रोल प्ले करतात? आमी चडशे एकूच रोल प्ले करतात. तुवें म्हणटा आनी तुवें म्हणटा. हय हय हय. ओके ओके. सो तुमी दोगूय गावपी. हय. ओके. हे गावपाचें जे पिशें आसा, ह्या पिशान तुमकां आज हांगा बरें धाडल्यात. कित्याक खंयचीय जर कला जर आत्मसात करतलो ताका एक पॅशन आसचें पडटा, जाका हांवें पिशें म्हणलें. तें पिशें आसल्या शिवाय मनीस खंयच्याय पावना. सो हे तुमचें पिशें जें आसा तें कशें सुरू जालें, खंयच्यान सुरू जालें? आमची परिस्थिती सामकी म्हळ्यार सांगपाची न्ही, इतली वायट आसली. आमी जेन्ना ल्हान आसले तेन्ना आमी बाबू नरहरी कोमरपंत देवाबाग काणकोण हांचे घरान रावताले. पण फाटल्यान एक घर आसा तांचें, तो आमकां फ्री थंय रावपाक दितालो आनी आमी तांचे घरान बी काम करताले. सो तिळसांजची म्हाजे पप्पा म्युन्सिपाल्टीन काम करता, वर्कर काणकोण गार्बेजीन. सो आमी तेंचे घरान रावता तेन्ना इवनींग आमचे डेली देवा वात लावपाचें, भजन करपाचें. म्हाजो बापूय आमकां शिकयताले दोगांयक, पूण ताका संगीत तें कांय शिकूना. सो तें कितें शिकयता तें आमी शिकताले अभंग. तेन्ना आमचो घर जो मालक आसा बाबू नरहरी कोमरपंत, ताणें आमचो आवाज आयकलो आनी मागीर म्हणपाक लागलो तुमी म्युजीक शिकल्यार तुमी बरे जावपाक शकतात, फुडें कलाकार जावपाक शकतात. सो ताणें स्वर्गीय महेंद्र नायक सर आमचे शिरोडचे आतां ते ना ह्या संवसारान, ताका काणकोण हाडलो आमकां शिकोवपाक दोगांयक. आनी आमचे कडेन फी काय दिवपाक जायना, सो आमी तांगेर काम करताले. सो बाबू नरहरी कोमरपंताक आमी भाऊ म्हणटाले पयलें. तांणी आमकां डिसिप्लीन शिकयलें, कशें वागप, दुसऱ्या मुखार कशें उलोवप. आनी ताणें महेंद्र सरा काणकोण हाडलो आनी फ्री शिक्षण दिलें आमकां. सो महेंद्र सरा कडल्यान आमी शिकून फुडें सरले आनी डेली आमी भजनां वताले. बरोबर. गांवच्या भजनां? गांवचें भजन 5-6 किलोमिटर देवूळ जो आमचो बापूय आमकां डेली घेवन वतालो. आनी अशी पिशी लागले म्युजिकाचे. सो स्कुला सारकें वचप ना, स्कुलान गेल्यार स्टडी करप ना, डेली क्लासींतल्यान हांव तर भायर आसतालो चडसो होमवर्का लागून.
आनी म्हाका टिचर म्हणटाली ते म्युजीक शिकून तूं कितें करपा आसा हांव म्हणप देव आसा न्ही म्हाका पास करतलो तेन्ना ल्हान न्हू सो ती पिशीपणां आनी खुबशीं भुरगीं बी चाळयतालीं तेन्ना पप्पा म्युन्सिपाल्टीन आसा तुवें बी तेंच करपाचें फुडें पेटी तबले वचून कितें भीक मागपाचें फुडें शिका पयलीं अशें म्हणप सो आमी म्हणप कितें आमी जें शिकता न्हू तातूंतल्यान वयर सरतले सो आयज खंय तरी दिसता तें ल्हानपण एक पिशेपणें उलयल्लें तें आयज खरेंशें जालें ल्हानपणांत तुका खूब त्रास भोगले तुमची जर्नी म्हणजे दोगांयची बरोबर तुमकां दोगांकूय एकूच पिशें आशिल्लें काय तुका आनी कितें वेगळें बी करपाचें बी आशिल्लें म्हणल्यार सांजचें जेन्ना आमी भजन बी हें करता म्हणटा पळय तेन्ना जय जय राम म्हणले शिवाय आमकां सूख लागप ना जय जय राम कृष्ण हरी हें म्हणले शिवाय आमकां सूख लागप ना आनी अशें पिशे सामके तिळसाण जालें की आमचें भजन स्टार्ट बरोबर आनी डेली खंयच्याय देवळान गेले संतोष माते देवूळ मागीर मल्लिकार्जून देवूळ अशे खुबशे देवळां आमी वताले न्ही सामको मजा आसा सामकी भजन म्हणल्यार पिशे भजना शिवाय आनी आमकां कांयच ना अशें बरोबर तुमी इश्कॉलांनी शिकताले तेन्ना विद्यार्थी अशे शिक्षणाचेर तुमचो कांय परिणाम जालो ना असो आनी तुका कोणें सांगलें ना रे कितें भजन बिजन शिका मरे बी म्हणून अशें ना खुबशे आमचे टिचर सुद्दां सांगताले तूं भजन बिजन करता फुडें फ्युचर ना लोक म्हणटाले तुमी म्हाजे बापायक सांगताले भुरग्याक कितें तें म्युजिकान घातला गाणी बिणी शिकून कितें पोट भरपाचें आसा तूं म्युन्सिपाल्टीन काम करता सो तांकां शिकय न्ही बरें तो ताजे पर्यंत कितलें शिकोवपा जाता तें आमकां शिकयताले पूण आमकां पिशें लागलें म्युजिकाचें सो आमचें चड लक्ष गायनाचेर आसतालें फक्त खंय कितें चलता प्रोग्राम चलता थंय वचप तें पळोवप आनी वायट संवय म्हळ्यार रेडिओ लागतालो रेडिओचेर जे सॉंग लागताले भजन कितें जावं तें उशी दवरप दोळ्यार आमी आनी इमेजीन करप हांव खंय तरी स्टेजीर म्हणटा लोक म्हाका वा वा करता अशें सामकी पिशें लागप तेन्ना आनी गांवांनी तेन्ना ऑर्केस्ट्रा बी जाताले तेन्ना ते 9 स्टार्ट जाल्यार आमी थंय 7 स बी पावताले वचून बसप सान तें पळोवप सगळें किबोर्ड कसो लायता तो ड्रम कितें लायता कसो लायता ते आयज म्युजिशियन जेंकां आमी पळयताले गौरव साळगांवकर बी ते दिपक सावंत जे आतां हांव तांच्या वांगडा बँडान आसता तांच्या सो तांकां पळोवन नायर विजय नायर ते ऑर्केस्ट्रांतले सगळे तांकां पळयतालो आनी ते कशें वाजयता कितें पांयान कितें करता बेज ड्रम तो गिटार कशें वाजयता आनी तेंच्या फुड्यान बेश्टे वाजोवप आमी अशें म्हळ्यार म्हाकाय बी कळटा मातशें तबला अशें म्हण तूं पळय म्हणून सो आयज बरी गजाल म्हणल्यार उमेद दिसता आयज तेंच्या वांगडाक आमी शो करता आनी खंय शो आसल्यार ते पयलीं कॉल आमकां करता न्ही तुमी आतां हे करियर म्हणून आतां घेतला दोगांयनी ओके पूण जेन्ना तुमी इश्कॉल्स जेन्ना तुमचें सोंपलें तेन्ना मागीर फुडें कितें हो तुमच्या मुखार केन्ना प्रश्न आयलो ना आयलो कित्याक 10th जेन्ना जालें तेन्ना म्हाका फुडें काय शिकपा नासलें म्हाका म्युजीक शिकपा आसलें आनी शिक्षणान म्हाका खबर आसलें हांव फुडें कॉलेजीन बी गेलो म्हाज्यान कांय जावपाचें ना तुकाय तशें सेम हांव 3-4दा फेल जालो 10th मागीर सोडून दिलें सो म्हाका खबर आसलें आमची कितें आमी म्युजिकान गेल्यार आनी पप्पान बी चड आमकां टेन्शन दिवना म्हाका म्हणपा लागलो आतां तूं कितें करतलो तूं सांग जेन्ना 10थाचे रिजल्ट बी जालो हांवें म्हणलें आतां म्युजीक घेतला तातूंतल्यान फुडें वतलो कितें जाता तें जाता अशें म्हणपा तो रडपा लागलो हांवें म्हणलें तुजें नांव वयर काडटलो आनी तुजें नांव आमचें नांव वांगडा तुजें नांव येतलें खंय तरी फाल्यां पेपरांनी जावं टिवीन तुजें नांव येतलें तेका लागून हांवें KGF चॅप्टराचेर जें नांव दिलां तें लक्ष्मण दत्ता नायक आनी संदेश दत्ता नायक दिलें बाकीचें जें नांव आसा ती नांव आनी सरनेम आसा हांवें म्हाज्या बापायचें दिलां ताका लागून व्हेरी गुड म्हणजे बापायक पयलीं डिसअपॉयंटमेंट जालो की आपल्याल्या भुरग्याक खंय वता काय कितें करता काय हो ताका भंय जातलोच खंयच्याय बापायक भंय जावप हें स्वाभावीक आसा पूण हाजेर मागीर जेन्ना तुमकां सक्सेस मेळूंक सुरू जाली जेन्ना तुमी प्रोग्राम बी करूंक लागले ताजो विश्वास जालो तुमचेर बसलो की हे भुरगे कितें तरी योग्य मार्गार आसा म्हणून हय कितें जालें 10th रिजल्ट जालो आमी घरा कडेन बसले म्हाका 3रे दिसा कॉल आयलो बाल भवन काणकोणच्यान की लक्ष्मण तूं आतां कितें करतलो हांवें सर म्हणलें उमानाथ पागी सर म्हाजी तबला टिचर सो हांवें म्हटलें सर कांय ना आतां कांय चिंतूना ना फुडें म्युजीक कॉलेजीन वतलो ना कला अकॅडमीन वतलो सर म्हणपा लागलो म्हाका आतां कसो वतलो सर पयशे बी ना आतां फी भरता म्हणलें सर म्हणपा लागलो एक कात्यांनी भाणेश्वर म्हण स्कूल आसा आमचें काणकोण तातूंत म्युजीक टिचर जाय आसलो सो तूं वता काय म्हणलें सर हांव वचूं काय म्हणलें तेन्ना म्हाका जस्ट 16 वर्सां 16 काय 17 अशें आसा तेन्ना वर्सां हांव
सो हांव गेलो स्कुलान सायकल घेवन म्हाजी सर्टिफिकेट आनी तेन्ना म्हाका प्रिंसिपल म्हणपाक तूं शिकयतलो स्कुलान तूं भुरगो आस मरे तुका भुरगीं आयकतलीं स्कुलांतलीं काय म्हणपाक लागलें हांवें तेजे कडेन विनंती केली तेन्ना सर म्हाका प्लीज कामां दवर हांव प्रामाणीकपणान काम करतलो कित्याक म्हाका फुडलीं शिकपा जाय तर हांव सकाळीं स्कुलान वतालो 8 स्कूल काबार जालो हांव असो भायर पणजे येतालो म्युजीक कॉलेजीन डिप्लोमा करपाक मयुरेश वस्त सरा फुडें तेन्ना ते फुडें हांव 1 म्हयनो शिकलो मागीर अमित भोसले सर म्हाजे आजुनी शिकयता म्हाका तबला तेजे फुडें हांव तबला शिकलो कॉलेजीन अमित भोसले सर काणकोण आयले कला अकादमी सेंटरान सो घरा फुडें सो म्हाका सामकें लागीं तूं काय सेम तुजें काय मात 10th जातकीर दत्तराज सुर्लकर सर ते हे शिकयताले हार्मोनियम तेंच्यांनी म्हाका हांगा एडमिशन घे म्हणलें कला अकादमी ग्रामीण क्रेन मागीर थंय हांवें एडमिशन हें केलें हार्मोनियमाक हय हार्मोनियमान तेन्ना 2 मेळटाले हार्मोनियम नाल्यार खंयचेय 2 मागीर हांवें हार्मोनियम आनी वोकल घेतले वोकल आमकां स्मिता टिचर शिकयताली आनी हार्मोनियम दत्तराज सर मागीर दत्तराज सर म्हाका एक दीस सांगपाक लागलो की फोंड्या पालल गेल्यार तुका बरें पडटा म्हण मागीर हांवें म्हणलें सर म्हणलें बरें हांव म्हणलें वयता मागीर फोंड्या गेले तेन्ना म्हाका डॉक्टर लक्ष्मीकांत सहकारी सर जे अभिषेकी बुवा पळय तेंचे शिश्य ते तेंचे कडेन हांव 6-7 वर्सां शिकलो थंय मागीर थंय मागीर क्लासिकल कितकन गावप मागीर सर म्हाका संगीत संमेलना बी घेवन वचप फाटल्यान हाका हें वाजयतानी तंबूर बी मागीर सरा बरोबर वचून हांव मागीर थंय रावपाक लागलो सो पूण सरान म्हाजे कडल्यान चड फीज बी घेतली ना केन्नाच घेतली ना पूण कित्याक हांव थंय आसतालो डेली अच्छा सरा गरज हय हय तुम्ही दोघी वेगळे वेगळे तुमचे म्हणजे तुका एक वेगळो गुरू तुमचे वेगळे गुरू जेन्ना तुमी आतां दोगांयनी एकठांय येवपाची सुरवात केली म्हणजे ठरयलें तेन्ना तुमकां एकामेकाच्या स्टायलीचो कितें प्रॉब्लेम जालो काय कॉम्प्लिमेंट जाले तुमी एकामेकाक ना म्हाका जाल्यार अशें दिसता जेन्ना आमी वांगडा गाता तेन्ना एक वेगळी एनर्जी मेळटा आनी जे सॉंगाची क्वॉलिटीच वेगळी जाता ते कितें गावपाचें आसूं तेजी स्टायल वेगळी तो बेजान चड बरो गाता क्लासिकल हांव हाय रेंजीन गाता सो आमी दोगांयची मेळटा एक वेगळी क्वॉलिटी जाता व्हेरी गुड तुमी दोगूय एकामेकाक पूरक आसा ती एक बरी गजाल आनी ह्या दोगांयच्या तुमच्या सिंक्रोनायझेशनांतल्यान आयकुप्याक संगिताचो एक वेगळो आनंद मेळटा तो आमी आनंदूय घेतले पूण आतां वेळ जाल्यार मातसो एक ल्हानसो ब्रेक घेवपाची ब्रेक घेवया ब्रेका उपरांत परते मेळुया तुमी खंयच वचूं नाकात पळयत रावात जायना अशें कांय ना फकत गोमंतक टीव्हीचेर नमस्कार आणि परतून तुमकां येवकार जायना अशें कांय ना ही आमच्या कार्यावळीन आयज आमचे मदीं आसतात 2 गुणेस्त भुरगे संदेश आनी लक्ष्मण नायक जांकां हालींच नामना मेळ्ळ्या आंतरराष्ट्रीय थरार हरशीं तांकां गोंयांत आनी भारतांत लोक वळखतालेच KGF चॅप्टर 2 ह्या चित्रपटा भितर तांच्या 2 गितांचो आस्पाव जाला आमी तांचे कडेन भासाभास करताले तांणी सांगलें ते कशे कठीण परिस्थितींतल्यान कशे एकदम बिकट परिस्थितीचेर जैत मेळोवन ते आयज ह्या पावंड्यार पाविल्ले आसात दोगूय वेगळ्या गुरू कडेन शिकले पूण आयज दोगूय जाण बरोबर काम करतात दोगूय एकामेकाक पूरक थारल्यात एक म्हाका तुमकां परत एक विचारूंक जाय तुमकां जेन्ना तुमी काम करूंक सुरवात केली दोगांयनी मेळून तुमकां पयलो ब्रेक खंयचो मेळ्ळो मेजर ब्रेक सर आमकां हांगा झी वा संगीत सम्राट झी वाचो जो चॅनल आसा संगीत सम्राट तातूंतल्यान कॉल आयलो नंबर तांकां कसो मेळ्ळो तो खबर ना संदेशाक कॉल आयलो सो तांच्यांनी आमचें ऑडिशन घेतलें तेन्ना आमी वांगडा आयले दोगांय सॉंग केली आमी आनी आमी ऑडिशनाक सिलेक्ट जाले कोल्हापूर आनी TV शो केलो झी वा संगीत आदर्श शिंदे आनी क्रांती रेडकर जज आसले तेन्ना सो तो सगळ्यांत व्हडलो ब्रेक आमचो लायफाचो TV शो ओके पूण तो ब्रेक मेळचे आदी तुमी प्रोग्राम बी करताले बारीक बारीक अशें खंय हय हय सर फर्स्ट सर आमी कितें केलें
हातूंतल्यान जेन्ना भजनांतल्यान भायर येयलें कैलाश खेराचें फर्स्ट सॉंग आयकल्लें हांवें रेडिओचेर तेरी दिवानी खूब गाजल्लें सॉंग तें कैलाश खेराचें तेन्ना रेडिओचेर आयकल्लें मागीर तें आमचे कडेन तेन्ना नेट ना मोबायल ना रेडिओ ना कांय ना अशें आयकल्लें बसीर वता तेन्ना कॅसेटी घालता तेन्ना हांवें तें विचारलें कितें कोण तो सिंगर कशें कितें ती कॅसेट मागीर हांवें म्हाजो एक फ्रेंड आसा नगरचे अमे राजाध्यक्ष म्हणून तांगेर वचून ताका सतायलो मातशी म्हाका अशें अशें सॉंग जाय काडून दी तांणी नेटाचेर वचून तशें फुडें इंटरनेट आसलें तें काडून दिलें तें एक सॉंग करून हांवें फर्स्ट एक सावड्डे कॉम्पिटिशन जाल्लें संकल्प आयडल तातूंत म्हाका फर्स्ट मातशें फुडें तें कॉम्पिटिशन आनी असली परिस्थिती आमची की आमकां कॉम्पिटिशनाक वच जाल्यार चिंतपा पडटालें कपडे कितें घालप आमी घराडेन रावताले पिनले बिनले शिवून कोण दीत ते घालताले रावताले सांगपा सर लज दिसना पूण फॅक्ट सो मागीर तेन्ना एक फ्रेंडा म्हणलें म्हाका एक तुजो शर्ट दिता घालपाक ताणें एक म्हाका शर्ट दिलो मागीर आनी एकटो म्हाका एक पॅन्ट दिता ताणें पॅन्ट दिलें घालून ते सर हांव घालून फर्स्ट टायम ऑडिशनाक गेलो संगीत हातून आमचे संकल्प आयडल आनी ऑडिशनाक गेलो आनी तेन्ना विष्णू आमचे विष्णू भाई शिरोडकर कीबोर्ड दीपक मणेरीकर भाई हे सगळे प्रकाश भाई हे बरे बरे नामनेची म्युझिशियन तेन्ना थंय अवधूत च्यारी आयज ते आमकां साम खूब मानता खूब बरें करता तांचे कडेन खूब शिकपाक मेळ्ळें ऑडिशनाक ते हांवें सैया सॉंग म्हणलें तेन्ना सो सगळे ऑडियन्स भायले जे ऑडिशन आयिल्ले ते सगळे भितर म्हळ्यार हो आवाज कोणाचो सुफी फर्स्ट टायम गोंया स्टायल तो स्वाती नायक टिचर ताणें म्हाजी फॉर्म भरली तेन्ना ताणें एंट्री दिल्ली त्या कॉम्पिटिशनाक सो हांव सिलेक्ट जालो आनी आतां मातशे फुडें म्हाका ते फोन आयलो परत तूं सिलेक्ट म्हणून आनी म्हाजे खातीर इतली उमेदीची गोश्ट ती कितें इंडियन आयडल बी तशी सिलेक्ट जाल्ले भशेन सो हांव घराडेन सगळ्यांक सांगलें सगळीं हॅप्पी घरांतले संदेशा सांगलें आनी मागीर हांव ती तयारी करून गेलो सावड्ड्या आनी म्हाजो एक फ्रेंड आहा राजू बलनायक म्हण ताणें तेन्ना खूब सपोर्ट केलो म्हाका सो कॉम्पिटिशनाक गेलो आनी हांव तेन्ना म्हाका सेकेंड प्रायज मेळ्ळो त्या कॉम्पिटिशनाक आनी बसीन वचप ते आतां येतलो कसो रात चड जाल्ली सावड्ड्या आयलो बस स्टँडार बसलो ती ट्रॉफी घेवन ते कॅश घेवन ओगी बसलो रातभर सकाळीं जी फर्स्ट बस काणकोण वता ताजेर गेलो आनी सरान कमीत कमी 1.5 वर्स म्हणल्यार कॉम्पिटिशन सगळी गोंयची जिखलो पूण अशेंच वतालो बसीन जिखतालो मागीर म्युझिशनाक रिक्वेस्ट करतालो मातशें मडगांव सोडटा यतीन तळावलीकर बी कुंकळी वतालो तर मडगांव सोडटालें म्हाका थंय रावतालो ट्रॉफी घेवन मडगांव बस स्टँडार बसतालो विनर हांव फर्स्ट ट्रॉफी आनी सकाळीं हांव बसीन काणकोण येतालो आनी मागीर स्कुलान वतालो तुका अशें अनुभव आयले म्हणल्यार मागीर जेन्ना फ्रेंड बी आसले पळय ते म्हाका व्हरून बी हाडटाले आतां खंय समज कॉम्पिटिशन बी आहा न्ही जाल्यार ते म्हाका व्हरून हाडटाले मागीर फर्स्ट कॉम्पिटिशन म्हणटा तें लक्ष्मण जेन्ना दुबय गेल्लो सिंगिंगे खातीर मागीर लक्ष्मण दुबय गेलो तेन्ना सावड्डे ते सायडीन एक व्हडलें पयलीं तें कॉम्पिटिशन म्हणल्यार ते 12 बी जावप स्टार्ट तेन्ना मागीर लक्ष्मणान फोन केलो अरे हांव वचूं काय म्हणून तो म्हाका सांगपाक लागलो चल म्हणून आनी तो तेन्ना खंय हांगा आसतालो दुबय मागीर हांव गेलो आनी हांवें तेन्ना सॉंग म्हणलें नैना ठगलेंगे आनी तो काले आयडल दिसता फर्स्ट तो आनी म्हाका तो मेळ्ळो फर्स्ट आनी मागीर म्हाजो जो फ्रेंड आसलो न्ही तो म्हाका आयलो घेवन बी पूण म्हाका तशें केन्ना अनुभव ना दुबयचे इंट्रस्टींग दिसता तूं दुबय कसो पावलो आनी कित्याक पावलो एक सर हॉटेल शो जाता दुबय चड सो म्हाका दुबयच्यान एक कॉल आयिल्लो हांगचेच म्युझिशियन ममता प्रभुगांवकर आनी आमचे बप्पी लेहरी वांगडा वाजोवपी एक फेबियन सर म्हूण आसा तांणी कॉल केलो म्हाका लक्ष्मण तूं दुबय येता अशें एक शो आसा 1 वर्साचो कॉन्ट्रॅक्ट तो आनी सर आमची परिस्थिती बी तसली न्ही चल या म्हणलें तेन्ना आनी ऑडिशन दिलें गोंयची सगळीं सिंगराची ऑडिशन घेतली तांणी ऑनलायन सगळीं सो म्हाजी वॉयस तांकां लायक जावन चडशे दुबय म्हणटा ते सुफी चलता उस्ताद नुसरत फतेह अली खान आमकां एक बारीक आयकय न्ही एक कडवे दोगांयनी सर दोगांयनी प्रीत की लत मोहे ऐसी लागी हो गई मैं मतवारी बलि बलि जाऊं अपने पिया को हे मैं जाऊं बारी बारी मोहे सुध बुध नाय रही तन मन
ये तो जाने दुनिया सारी बेबस और लाचार फिरूं मैं, हारी मैं दिल हारी, हारी मैं दिल हारी। तेरे नाम से जी लूं, तेरे नाम से मर जाऊं, तेरी जान के सदके मैं कुछ ऐसा कर जाऊं। तूने क्या कर डाला, मर गई मैं, मिट गई मैं, हो जी हाँ जी हो गई मैं। तेरी दीवानी दीवानी, तेरी दीवानी दीवानी। वा 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 वा, खुश केलं तुम्ही. म्हाका सांग, तुजो फेवरेट म्हणजे तुका आवडटा कोण आयकुपा खातीर आनी कितें आयकता तूं, कसलें संगीत आयकता? हांव चडशें संगीत, हांव सगळींच तरेची सोंगां आयकता चडशीं, पूण म्हजो फेवरेट कैलाश खेर अच्छा, आनी म्हाका चडशें सुफी म्युजीक लायक. ओके. तुका? म्हाका सर चडशे अभिषेकी बुवा म्हाका खूब आवडटा. अच्छा, खूब म्हणल्यार सामकें खूब. हां. तुम्ही दोघे आता रियाज करता, प्रॅक्टीस करता तुम्ही बरोबर? हांव मडगांव सर स्कुलान शिकयता, रवींद्र केळेकर ज्ञान मंदिर, अच्छा. आनी गव्हर्मेंट हायस्कूल विद्यानगर, आर्ट एंड कल्चरा अंडर म्युजीक टीचर, आनी तोय बी म्युजीक टीचर आर्ट एंड कल्चर अंडर श्रद्धानंद निराकार आनी दामोदर स्कुलान शिकयता. सर हांव मडगांव रावता तो काणकोण, सो आतां मेळप जायना, पूण जेन्ना आमची कॉन्सर्ट आसता, प्रोग्राम आसता, जेन्ना आमी वांगडा बसता, रियाज करता, वांगडा गाता. वेस्टर्न कितें गावपाचें आसा फिल्मी, हांव ताका हेल्प करता चडसो, आनी मातशी क्लासिकल आलापी बी येता तेन्ना हांव ताचे कडल्यान शिकता सगळें. ओके. तुम्ही दोघी बरोबर कॉन्सर्ट्स बिन्सर्ट्स हे सगळें करता. जेन्ना तुम्ही कॉन्सर्ट्स करूंक वता, जेन्ना तुम्ही लोकांची तुमकां दाद मेळटा, लोक तुमकां तोखेतात, कित्याक गोंयान साहजीक तुमचें नांव जालां. गोंया भायरूय तुमी अशे प्रोग्राम बी केल्यात? हय सर, गोंया भायर म्हणल्यार मुंबय केला, दिल्ली गेला आमी इव्हेंटा खातीर, मागीर दुबय, बँकॉक, अशे गुजरात अशे शो केले. चड तुमकां शो करूंक आवडटा काय असले फिल्मांनी बिल्मांनी सॉंग्स करप हें चड चॅलेंजींग आसता? दोनी सर आवडटा, पूण फिल्मांनी कशें आसता, एक सॉंग आयल्यार फाल्यां तूं आसत ना आसत, पूण सगळी लोक तुज्या वॉयस आयकून, म्हाजें जाल्यार सर मत अशें कितें, तूं लायफान आयला, तूं जें म्युजीक शिकला तें खंय तें रिकॉर्डींग आसपा जाय, तुजें बरें नांव आसपा जाय. फाल्यां तूं आसत नासत, जेन्ना तूं ना तेन्ना लोकांनी तुका याद करपा जाय. लक्ष्मण म्हणून कोण तरी आहलो, संदेश म्हणून कोण तरी आहलो, हो आवाज ताजो म्हणून. बरोबर. आनी लायव्ह सर कॉन्सर्टान वेगळी मजा आसता, कित्याक जेन्ना तुगे शो काबार जाता, जे ऑडियन्सा मदीं तूं गाता, काबार जातकीर लोक तुका येवन मेळटा, तुजी तारीफ करता, ती वेगळी मजा आसता. बरोबर. भुरगेपणांतले तुवें आपले खूब कडू गोड खूब अनुभव सांगले. आतां जेन्ना ते अनुभवा कडेन पळयता, तुमकां खुबशे लोक परते मेळटा आसतले, जाणी तुमकां म्हणजे तुमी कितें रे हें करतले काय म्हणून. आज ते लोक तुमचे कडेन कशे तरेन पळयता? ते लोक सर आमकां म्हणटा, आं लक्ष्मण आमचो तो, अच्छा, आमच्या वांगडा येतालो बसतालो अशें. अच्छा. पूण सर आमकां कोणाचेर राग ना, कित्याक तांकां लागून आमी शिकले कितें तरी. कित्याक निंदक आसा म्हणून तुका तातूंतल्यान चड जिद्द मेळ्ळी शिकपा खातीर. सारकें. आतां तुमी शिक्षकी पेशा, दोगूय तुमी टिचींग करता. गोंया भितर टॅलंट आसा, पूण त्या टॅलंटाक नर्चर करपी कोण आसा तशें स्कुलां बिलां गोंयच्या? आतां जर भुरग्याक जर कोणाकूय सिंगिंगांत भितर सरपाक जाय जाल्यार ताका इनफ जाय तसो सपोर्ट, जाय तशें फाटबळ मेळटा? हय सर, कित्याक आयज आमचे आर्ट एंड कल्चर आमी जेतून काम करता, आमकां सर अभिमान आसा त्या आर्ट एंड कल्चराचेर. कित्याक आमचे सारके भुरग्याक आतां जॉब मेळ्ळे, नाजाल्यार आमी गोंयान म्हणटा तूं शो करून आमी पोट भरपाक शकना. एक तर बरो ब्रेक मेळपा जाय बॉलिवूडान, जावं थंय पावपा जाय. गोंयान तितले शो जायना आमचे, आनी तितले मेळना पयशे बी, कित्याक घर सांबाळपा खातीर. बरोबर. सो आयज कोविडा टायमार बी आमकां समजलें, कितें म्युजिशियन थोडे घराडेन बेकार आसले. सो दिसतालें कितें आमी आयज जॉबान आसले आर्ट एंड कल्चरान, सो आमची परिस्थिती तीच चल्ली. सो आमी हॅप्पी आहा कित्याक आर्ट एंड कल्चरान सगळे म्युजिशियना खातीर जॉब हें केला. आयज सगळी सिक्युरिटी तरी आसा. हां, आनी सगळीं भुरग्यां शिकपा वता, कॉलेजीन वता, जावं कला अकॅडमीन. आयज पेरंट्स सांगता तुमी शिका, खंय तरी पावतले अशें. आनी टीव्ही शो सारेगमप, लिटल चॅम्प पयला भुरगीं आमच्या पेक्षा चड बरीं गाता आयज. सो ते पळयन आमची जाल्यार स्कुलान आमचे हेडमास्टर सामके सपोर्ट करता आमकां ह्या. ओके. तुका सपोर्ट मेळटा म्हणजे ज्या जाग्यार तुमी कामाक आसा थंयच्यान तुमकां सपोर्ट मेळटा? सामको. आमची सर प्रिंसिपल अनंत अग्नी सर, गोंयचे बरे कंपेरिंग करता.
ते सदां लक्ष हांव सरा फुडें वता, सर आमच्या भुरग्यां खातीर अमको अमको इन्स्ट्रुमेंट जाय आसलो, ते भुरगीं अशें करपाक सोदता, आमी अशें एक प्रोग्राम सर बसोवया. काय विचारना कितें प्रोग्राम करता, लक्ष्मण सर तूं करता न्ही, चल फुडें कितले पडटले पयशे, इन्स्ट्रुमेंट आपूण हाडून दिता अशें. Very सो असली हेडमास्टर मेळ्ळा आनी काम करपाक वेगळी मजा. तुम्ही तुमचो व्हिडिओ काडपाचो केन्ना हें केलें ना, ट्राय केली ना? आसा सर, म्हाजें एक यूट्यूब चॅनल आसा लक्ष्मण नायक म्हणून, आनी इन्स्टा पेज आसा. ताजेर सर हांवें गोंयची आमची पर्यावरण जे आमची गोंयची सुंदरताय आसा ताजेर एक बरेचशे सॉंग माये गे म्हणून रिलीज केला. म्हणजे दाखय मरे आमकां म्हणून मातशें माये गे. तुजिया मुळात तुजिया कुळात माये गे, तुजिया कडेर तुजिया हुबेक तरसला, हो मायेचो आयला शिरो रंध्रांनी